नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। मोपा विमानतळाक 8 कंपन्यांचे प्रस्ताव। जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, स्पेनातल्यो कंपन्यो। RFQक 12 डिसेंबर मेरेन प्राज। काँग्रेस म्हणटा मोपा दवरचो स्थगीत। पणजे पुलीस स्टेशन हल्ल्याचे केशीत म्हापशा CBI कोर्टान आमदार बाबूश मोन्सेरात, जेनिफर धरून 37 जाणां आड आरोप केले निश्चित। ट्रायल 19 नोव्हेंबर आसा। लुइजियानात घेतिल्ल्या प्रदेश काँग्रेस कार्यकारिणीचे पयले बसकेक 4 आमदार गायब। कूळ कायदो दुरुस्ती रद्द करची काँग्रेसीचो थाराव। विधानसभेत विरोध ना म्हण विचारल्यार राणे वग्गी। पेट्रोल देंवले लिटराक ₹2.41। डिझल पडले लिटराक ₹2.25। भांगर देंवले 10 ग्रामाक 25,900 गिरायकांक अच्छे दिन। आनी नवो मिल्खा सिंग तयार करपाक देशभर एथलेटिक्स टॅलंट हंट। बेंगळुरात जावपा आशिल्ल्या प्रशिक्षण शिबिरा खातीर गोंयच्यान वेचले 18 उदेंते एथलीट। खबरो विस्तारान। मोपा विमानतळ बांदपाक आतां मेरेन देश विदेशांतल्या 8 कंपन्यांनी इच्छा दाखयल्या। तातूंत जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, मलेशिया आनी स्पेनांतल्यो कंपन्यो आसात। कंपन्यांक RFQक अर्ज करपाक 12 डिसेंबर मेरेन प्राज आसा। इतले मजगतीं गोंयाक दाबोळे विमानतळ पुरो। ह्या विमानतळाचो विस्तार करूं येता। नव्या विमानतळाची गरज ना, ताका लागून मोपा विमानतळ स्थगीत दवरचो म्हण काँग्रेस कार्यकारिणीन थाराव घेतला। मोपा विमानतळ बांदपाक आतां मेरेन संवसारभरांतल्या 8 कंपन्यांनी इच्छा दाखयल्या। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण तातूंत 5 विदेशी आनी 3 देशी कंपन्यो आसात। जर्मनीची हॉटचिफ चाफ्ट, फ्रांसाची विन्सी कन्स्ट्रक्शन, दक्षिण कोरियाची इचॉन इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, मलेशियाची एअरपोर्ट होल्डिंग्स, स्पेनाची फेरोवियल ह्या विदेशी कंपन्यांनी मोपा विमानतळ बांदूंक इच्छा दाखयल्या। भारतांतल्या 3 कंपन्यांमदीं GMR ग्रुप, GVK ग्रुप आनी SL ग्रुप आसा। मोपा विमानतळ बांदपा विशीं कंपन्यांनी विचारिल्ल्या कांय गजालींचेर स्पश्टीकरण दिवपाक गोंय सरकाराची 3 नोव्हेंबराक पर्वरे सचिवालयांत बसका जातली। ह्या कंपन्यांक RFQक अर्ज करपाक 12 डिसेंबर मेरेन प्राज आसा। कॉस्ट ऑफ RFQ भरपाक कंपन्यांक दिल्लो प्राज वाडून 12 डिसेंबर केला। इतले मजगतीं गोंयाक आनीक विमानतळाची गरज ना, दाबोळे विमानतळ वाडोवंक येता। ताका लागून मोपा विमानतळ स्थगीत दवरचो म्हूण काँग्रेसीन मागला। And the existing Daboli airport, it is catering to the present demand, but there is a tremendous scope to improve it, upgrade it, so that for the next few years, as per the report submitted, as per findings of the ICAO report, it is economically not feasible and financially not viable to have 2 airports. The airport, if at all is constructed, the people from South Goa will not be able to go because we don't have a proper expressways, we don't have proper infrastructure. Therefore, the party has taken a decision that the present Daboli airport should be upgraded and the proposal for Mopa airport should be kept on hold. मुख्यमंत्री परिकाराक दाबोळेचो हुस्को आसल्यार थंयचे कोस्ताचे जमनीचेर तो आतां तोंड कित्याक उगडिना काय म्हूण आलेक्स उलयलो। When he was in the assembly, he fought for that parking lane. He was telling everybody that there was a scam in the parking lot. Today, that he can't do anything in that scam. He had alleged that Mr. Momin Gudano, Mr. Digamar Kamat, Mr. Zephyr were there. Till today, he has not done anything about it. And it is my open challenge to him to first complete that scam, what he had said, take action on that scam, and then to talk of extra doubling land. He is only trying to wash his sins. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार। पणजे पुलीस स्टेशन हल्ल्याच्या केशीत म्हापशेच्या CBI कोर्टान आमदार बाबूश मोन्सेरात, ताची घरकान्न आमदार जेनिफर मोन्सेरात आनी बाकीच्या 35 जाणां आड आरोप निश्चित केल्यात। तांच्या आड बेकायदेशीर जमाव, सरकारी मालमत्तेचे लुकसाण, सरकारी अधिकाऱ्याक मारपेट, दंगल करप असले गुन्यांव लायल्यात। 19 नोव्हेंबरासावन कोर्टाची ट्रायल सुरू जातली। 2008तले पणजे पुलीस स्टेशन हल्लो केशीन CBI कोर्टान शुक्रारा 37 आरोपी आड आरोप निश्चित केले। आमदार बाबूश मोन्सेरात, ताची घरकान्न आमदार जेनिफर मोन्सेरात, नगरसेवक टोनी रॉड्रिगेज, उदय मडकयकार धरून 37 जाणां आड आरोप निश्चित जाल्यात।
बेकायदेशीर जमाव, सरकारी मालमत्तेचे लुकसाण, सरकारी अधिकाऱ्यांची मारपेट, दंगल करप, जमावाक चिथावणी असले गुन्यांव लायल्यात. शुक्रारा बाबूश म्हापशा कोर्टान आशिल्लो. The framing of the charges took place. So now basically the trial will begin. Next date is on 19th of next month. 19 नोव्हेंबराक दवरला. आज चार्जीस फ्रेम केले. पुलीस पिट्टात म्हूण सांगून बाबुशान ताळगांवच्या जमावाक घेवन पुलिसांक जाप विचारूंक म्हूण खंय हो हल्लो केल्लो. आरोपी आड कोर्टान 19 नोव्हेंबरा सावन ट्रायल सुरू जातली. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. नवो प्रदेशाध्यक्ष लुइजिनाच्या अध्यक्षतेखाला काँग्रेस कार्यकारिणीची पहिली बसका शुक्रारा पणजी काँग्रेस भवनात जाली. मात आमदार दिगंबर कामत, विश्वजीत, मॉविन आणि बाबूश मोन्सेरात दिसले नात. काँग्रेसीच्यो 40 ब्लॉक समित्यो जित्यो करून लोकांमेरेन पावपाचो यत्न चल्ला. अलेक्सान दाबोळेचो विशय काढलो. कार्यकारिणीन कूळ कायदो दुरुस्ती रद्द करची म्हण थाराव घेतला. मात विधानसभेत काँग्रेसीन आवाज कित्याक काढलो ना काय म्हण विचारल्यार राणे लुइजिनाकडे बोट दाखयता. लुइजिन फालेरो अध्यक्ष जाल्या उपरांत शुक्रारा प्रदेश कार्यकारिणीची पहिली बसका जाली. दिगंबर कामत, विश्वजीत राणे, माविन गुदीन आणि बाबूश मोन्सेरात बसकेक नासले. 40 मतदारसंघांनी काँग्रेस वांगडी करपाचो महत्वाचो निर्णय या बसकेत घेतलो. दर एक सरचिटणीसाक 4 मतदारसंघ वाटून दिल्यात. So that those blocks which are functioning, effort will be made to strengthen them, consolidate them, so that we have the booth committees. गोंय विधानसभेत हालींच पास केल्ल्या मुणकार आणि कूळ कायदो दुरुस्ती कायद्याचेर काँग्रेसीची भूमिका आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान स्पश्ट केली. आमी पार्टीन कित्या असेंब्ली ऑब्जेक्ट करता जेन्ना असले अमेंडमेंट बीजेपी सरकार हाडटा जे लोकांनी एक वोट मारला तांकां काबां करपाक म्हूण हांव आसलो. भाडकार जायन हांव भाडकार एक्चुअली म्हाका फायदो तो पूण आय एम एगेन्स्ट इट. कूळ आणि मुणकार कायद्याक केल्ली दुरुस्ती फाटीं घेवची अशी मागणी प्रदेश काँग्रेस कार्यकारिणीन केल्या. Resolving that the amendment to the Agricultural Tenancy Act recently passed by the Legislative Assembly be withdrawn immediately and cancelled. कूळ कायद्यात केल्या ते दुरुस्तीचेर भासाभास जावपाची गरज विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंह राणेन उक्तायली. आता सध्या ज्युडिशियरीकडे जे रिफर केला गायला त्यामुळे टाइम कन्झ्युमिंग जातले अशें म्हाका दिसता. ज्या कुळांनी आपले रजिस्टर केले ना वगैरे वगैरे ते कॉम्प्लिकेटेड आहा तेचेर भासाभास जाल्ली आनी कमिटी नेमल्या ते अभ्यास करतले. अमेंडमेंट जे केला तेचेर मातसो विचार करचो. इतल्या मजगतीं गोंय प्रदेश काँग्रेसीन शुक्रारा आदली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीजीची पुण्यतिथी पाळी. ह्या वेळार साबार काँग्रेस फुडारी हजर आसले. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि देवेंद्र गांवकार. अमेरिकेच्या फेड रिझर्व्हच्या निर्णयाचो परिणाम म्हण आंतरराष्ट्रीय बाजारात भांगर पडले. त्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचोय प्रेस पडिल्ल्यान पेट्रोल लिटराक ₹2.41 देंवला जाल्यार डिझल लिटराक ₹2.25 देंवला. भारतांतल्या तेल कंपन्यांनी शुक्रारा सांजे बसके उपरांत हो निर्णय जाहीर केलो. दर कपात मध्यंतराती सावन लागू जाता. त्याशिवाय भांगर 10 ग्रामाक 25,900 मेरेन देंवला. वर्स 2010 उपरांत पयलेच फावट भांगर इतलेच सकयल पावला. घेऊया एक विराम.